काँग्रेसी वांगडा युती आसाच, मात गोवा फॉरवर्ड पक्ष काँग्रेसीत विलीन करपाचो प्रस्ताव आयलो जाल्यार लेगीत पक्ष विलीन करचो ना अशें स्पश्टीकरण विजय सरदेसायान दिलां. पक्ष विलीन करप म्हळ्यार फक्त विचारसरणी न्हय जाल्यार वळख लेगीत वगडावन बसप अशें मत विजयान ह्या वेळार उक्तायलें. युती आमी आसात काँग्रेसीन. विलीन करप हो कितें हो आतां नवो प्रश्न आयला. हे 8 जाण वतकर बरोबर. आनी एक स्टेटमेंट काल्लू सालवरिशाचो की हांव आयलो जाल्यार काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली म्हणून. हे स्टेटमेंटा खातीर स्पेक्युलेशन आयलें. पूण अशें एक स्टेटमेंटान एक पार्टी व्हरून काडून सोमतीच मर्ज करप अशें कोणाच्यान चिंतूंक वचून जायना. पार्टी मर्ज करप म्हणल्यार आमची आयडियोलॉजी फक्त डायल्यूटूच करप न्ही, पूण इट इज अ लॉस ऑफ आयडेंटिटी ऑल्सो. सो हे असली डिसिजनां फक्त स्पेक्युलेशनाचेर जावंक शकना. दुसरें एक इशू असो आहा की 67% लोकांनी गोंयचे जनतेन पयच्या इलेक्शनाक बीजेपीच्या अगेन्स्ट मतां मारली. हाजो अर्थ कितें? बहुसंख्य लोकांक बीजेपीचो सरकार जाल्लो नाका आशिल्लो. आतां बीजेपीचो सरकार जालो तातूंत काँग्रेस 2/3 बीजेपीन गेली. हातूंत लोक संतापल्या. लोकांक फक्त पॉलिटिकल डेस्पिरेशनूच न्ही, पूण एक रिलिजियस डेस्पिरेशन सुद्दां जाल्लें आहा की देवाक घात केलो म्हणून. आनी ताजे खातीर लोकांक आतां जाय तें एक बरें ओपोजिशन. आतां बरें ओपोजिशन कोण आसूंक शकता? एसेंब्लीन आमी दाखोवन दिल्लें आहा की ओपोजिशनाची भुमिका बरे भशेन नंबर कमी आसल्यार पसून करूं येता. हें आमी दाखोवन दिलां. भायर आउटसायड द एसेंब्ली आमीच बीजेपीक फायट करतात. फक्त स्टेटमेंट काडून न्ही, पूण खरी फायट म्हादय धर नाजाल्यार लिनियर प्रोजेक्टाचेर धर नाजाल्यार पयरचे मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन. मुख्यमंत्री पयले दिसा वता, 15 जाणां बरोबर फोटो काडटा, दुसरे दिसा ताका शॉक दितात आमी, 10 ताका मतां पडटात आनी वी क्लेम दॅट वी हॅव डन इट. सो शिंगार बीजेपीक घेवपी कोण आसा? हातून हें सगळें पळोवन अशें लोकांक दिसता थोड्यांक की आमी जर काँग्रेसीन गेले, काँग्रेसीक ते 1/10 जो इशू आतां आयला तोय तांकां टाळूंक शकतले आनी एक बरो ओपोजिशन लिडर मेळूंक शकता. हें लोकांचें एक्सपेक्टेशन. लोकांचें एक्सपेक्टेशन इज दॅट वे क्रेडीट फॉर वॉट वी आर परफॉर्मिंग.